नमस्कार, कारवार न्यूज तुमचे स्वागत करता। वन खात्याचे अधिकारी वन अतिक्रमण कन आशिल्ल्या वनवासी लोकांचेर सतत अत्याचार करते येयले विरोध कन जिल्ह्यात मुख्यमंत्री येवचे दिवस प्रोटेस्ट करचे विचार केला असे जिल्हा वनभूमी अधिकार सेनानीच्या संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र नाईक यांनी सांगला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो वन खातो वन अतिक्रमणदार वनवासी लोकांचेर सतत अत्याचार करून येवन कृषी करूंक तेमकां भंय घालते आसा। तशेंच कानुनाच्या विरुद्ध अधिकारी वागतेत आसात। मुख्यमंत्रीन दिल्ल्या निर्देशनाचे उल्लंघन करून त्रास करते आशिल्ल्या जिल्ह्याच्या वन खात्याच्या विरुद्ध मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा कारवारा येवचे दिवस म्हटल्यार जुलै 16 तारखेक हजारांशी वन अतिक्रमणदार एकत्र जावन व्हड प्रमाणात प्रोटेस्ट करचे विचार केला असे रवींद्र नाईक यांनी सांगले। वन अधिकार कायद्यात वनवासी लोकांली अर्जी प्रमाणित जाती आशिल्ल्या ह्या संदर्भात वनवासी लोकांचेर वन खात्याचे अधिकारी सतत अत्याचार करून तेमकां भंय घालते आशिल्ल्यान प्रोटेस्ट करचे नाइलाज जाला। वन अधिकार कायद्यात अर्जी दिल्ल्या वनवासी लोकांक कसलो त्रास दिवंक जायना म्हणून हायकोर्टान आदेश दिल्लो बी आसा। आणि तशेंच 2019 सालात ऑक्टोबर 13 तारखेक मुख्यमंत्री यांनी सांगिल्ले की वनवासी लोकांक कृषी करूंक त्रास दिनाकात, तेमचेर अत्याचार करनाकात अशें तेमी वन खात्याक सांगिल्ले। जाल्यार बी अधिकारी कानुनाच्या सीमे भायर काम करतेत आसात। तशें म्हूण हे सगळे मुख्यमंत्रीला नदरेक हाडच्या उद्देशान जुलै 16 तारखेक मुख्यमंत्री जिल्ह्यात भेट दिवचे दिवस प्रोटेस्ट करूंक विचार केल्ले बद्दल रवींद्र नाईक यांनी सांगला। ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಆತಂಕ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನಾಂಕ 16ರಂದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ ಕಿರುಕುಳವನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ 16ರಂದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಇವತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಂಜೂರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಿರುಕುಳದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। गेल्ल्या 1 वर्साच्यान देवस्थानाचे व्यवस्थापन कमिटी ना आशिल्ल्यान देवस्थानाची देखभाल कार्य जालना। तशें म्हूण देवस्थानाच्या देखभाल कार्याक व्यवस्थापन धार्मिक कार्य आणि इतर कार्य करूंक अनुकूलता करून दिवंक जाय म्हणून मागणी करून श्री महादेव विनायक देवस्थान बाड कारवार हे जे भक्त लोकांन हिंदू धार्मिक संपत्ती विभागाच्या अधिकाऱ्याक अर्जी दिली। कारवार तालुक्याच्या बाडचे ग्रामदेव श्री महादेव आणि हब्बवाडाचे श्री महागणपती देवस्थानाचे धार्मिक संपत्ती विधानाचे कार्य कोविड रोगा लागून बंद आशिल्ले। श्री महादेव आणि श्री विनायक देवस्थानाक मुजराई खात्यान 2017 सालाच्या जून 13 तारखेक व्यवस्थापना कमिटी 3 वर्सांसाठी नेमणूक केली, जाल्यार ती कालावधी 2020 सालाच्या जून 13 तारखेक पूर्ण झाला। नंतर हिंदू धार्मिक संपत्ती विभागान ह्या देवस्थानाक कमिटी नेमणूक करूक 2021 सालाच्या फेब्रुवारी 25 तारखेक व्यवस्थापना कमिटीचे सदस्य नेमणूक करूक संदर्शन बी घेयले। पण जाल्यार कमिटीचे सदस्य नेमणूक करूक संदर्शन घेऊन 4 महिने पूर्ण झाले, जाल्यार बी व्यवस्थापन कमिटी रचेल ना। तेजेन देवस्थानात कचरो गलीज जाला। तशें म्हूण धार्मिक कार्य करूक अवकाश करून दिया म्हणून तेमी दिल्ल्या अर्जेचेर मागणी केला। कार आणि गुड्स रिक्षामध्ये काती जाल्ल्या अपघातात पार्श्ववायू इलाजासाठी वैतेत आशिल्ले 3 लोक गंभीर जखमी जाल्ली घटना कारवार शहराच्या बैतकोल लागीं राष्ट्रीय महामार्गाचेर घडली। गंभीर जखमी जाल्ले गदग जिल्ह्याच्या रोण तालुक्याचे म्हणून कळून येयला। कारवार तालुक्याच्या हळगा आशिल्ल्या सेंट मेरी हॉस्पिटलात कारचेर वैतेत आशिल्ले तेन्ना हो अपघात घडलो। कार आणि गुड्स रिक्षामध्ये काती घडिल्ल्या अपघातान राष्ट्रीय महामार्गाचेर थोडो वेळ वाहन संचार बंद जालो। अपघात जाल्ली कार रस्त्या वयल्यान काडूंक साध्य जालें ना। तेजेन सुमार 1 तासापेक्षा जास्त वेळ ट्रॅफिक जाम जालो। 4 ते 5 किलोमीटर पयस पर्यंत वाहनाची लाईन लागली। नंतर क्रेन हाण अपघात जाल्ली दोन्ही वाहनां रस्त्याच्या बाजून काढले आणि वाहन संचाराक अनुकूलता करून दिली। कारवार शहराच्या ट्रॅफिक पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दर्ज जाला।
कारवार तालुक्याच्या कैगा अणुऊर्जा केंद्राच्या 5 आणि 6वेच्या युनिटात स्थानिक लोकांक उद्योग दिवं जाय आणि लागींच्या ग्रामीण भागात विद्युत दिवं जाय म्हणून घेवन मागणी करून स्थानिक ग्रामस्थ लोकांन जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार हांकां अर्जी दिली. कारवारात आशिल्ले कैगा अणुऊर्जा केंद्र देशभर विद्युत संपर्क दिवचो केंद्र जावन आसा. हांगा आतां 5 आणि 6वेचे युनिट सुरू जाला. ह्या केंद्रासाठी आपली जमीन दिवन घेवन निराश्रीत जाल्ल्या लोकांक अजूनही उद्योग मेळना. स्थानिक लोकांक उद्योग मेळटलो म्हणून घेवन विश्वासान जमीन दिल्ल्या लोकांक उद्योग दिवंक अणुऊर्जा केंद्राचे अधिकारी फाटी सरती आसात. ग्रामीण भागात सद्याक विद्युत समस्या आसा. तशें म्हूण ग्रामीण भागाच्या लोकांक कैगाच्यान विद्युत संपर्क दिवंक जाय. हेजे बद्दल MLA रुपाली नायक हेमी बी कैगा अधिकारी बरा उलोवन स्थानिक लोकांक सवलत आणि उद्योग दिवचे बद्दल सांगिल्ले. मुखार येवच्या दिवसाक 5 आणि 6वे युनिटात स्थानिक लोकांक उद्योग दिवंक जाय अशें अर्जेचेर मागणी केला. BJP ग्रामीण घटकाचे कार्यदर्शी घनश्याम बांदेकर आणि BJPचे प्रमुख कपिल बांदेकर, प्रज्वल शेठ आणि इतर लोक उपस्थित आशिल्ले. VR देशपांडे मेमोरियल ट्रस्ट हळयाळ, महिला आणि बाल कल्याण विभाग जोईडा आणि आरोग्य विभागाच्या आश्रयात कुपोषित भुरग्याक मोफत आरोग्य तपासण आणि कुपोषित किट वितरण कार्यक्रम जगलपेठ आरोग्य केंद्रात झाले. तसेच रामनगर आरोग्य केंद्र, केसरलॉक आरोग्य केंद्रात हांगा किट वितरण केले. ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಮಾನ್ಯ ಅರವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತು 20 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಬಗ್ಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. शिर्शी तालुक्याच्या गुडनापूर ग्रामपंचायती भागा येवच्या मुंडिगे हळ्ळे गावात एक घराची वणत कोसळून घेऊन एक बायलेले मरण झाले. जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी जाग्यार भेट देऊन मृत महिलेल्या कुटुंबाक समाधान सांगले. मुंडिगे हळ्ळे गावात घराची वणत कोसळून घेऊन यशोदा बंगारी गौडा महिला मरण पावली. ही खबर कळटरीत बाकीची कार्य बाजून दवरून घेऊन घटना जाग्याचेर पाविल्ले जिल्हा मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी अंत्यसंस्काराक धनसहाय केले आणि 5 लाख रुपये परिहार दिवूक अधिकारीक सांगले आणि हो परिहार मुखाल्ल्या 48 तासां भितर दिवूक जाय म्हणून तेमी सूचना दिली. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 43 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. त्यापैकी कारवारात 1, अंकोलासह कुमटा 11, होन्नावर 11, भटकळ 2, शिर्शी 3, सिद्धापूर 5, यल्लापूर, मुंडगोड, हळयाळ आणि जोईडात 1 केसेस मिळली. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 52,284 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळिली. त्यापैकी 51,196 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 375 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 713 लोकांले मरण झाला. आयच्या इतलोच न्यूज मुखाल न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.